गोंयकार फक्त नुस्त्याकूच न्हय तर अळम्यांकूय पिशे। पावसाक सुरवात जाली काय याद जाता ती अळम्यांची। गोंयकार तोंडाक रूच काडून अळमी केन्ना मेळटली काय म्हणून उमळशिकेन वाट पळयतात। पावसाळो सुरू जातकच बाजारात आनी खास करून थारायल्ल्या सुवातांचेर अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले दिसतात। सध्या बाजारात अळमी आयल्यात। सोमारा पणजेच्या कदंबा बस स्टँडा कडेन विकपाक आयिल्ल्या अळम्यांचो वांटो 600 रुपयांक मेळटालो। त्या वाट्यात 15 अळमी आशिल्ली। तर म्हापशा बाजारातूय अळम्याचो वांटो 600 रुपया आसा, तातूंत 25 अळमी मेळटा। आकारा प्रमाण अळम्याचे दर आनी वाट्यात कितली अळमी दिवची हे थारता। अळम्यांचो वांटो बरोच म्हारग आसता, कारण ह्या हंगामात ती फक्त सुमार 20 दीस ते 1 म्हयनोच मेळटात। अशें म्हणटात अळमी फक्त रोवणीचेरूच येतात, पूण तशें ना। दोंगरार साद्या सुवातींनी लेगीत अळमी उदेतात।